आतां हांव येता तो म्हादय. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून, आनी ताजे खातीर आमी सगळे ताजे आवयचे परस व्हडली आशिल्ली वस्त आमी राखया, जी आमची जिवनदायिनी ही राखया म्हणून आमी हावस कमिटी केली. स्पीकर सर, विदेशान सांगला ते भशेन परतें आय एग्री दॅट दीस हावस कमिटी वॉज एन आय वॉश, कित्याक एक मिटींग जावन ताजे फुडें कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, म्हादयचें इन्स्पेक्शन डिले जालें इलेक्शना खातीर, हें एक पिक्चर क्लियर जाल्लें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्लीं म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. स्पीकर सर, इन्स्पेक्शन करप हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जायना. बदामी विल एग्री विथ मी. आय थिंक इन्स्पेक्शन ऑफ अ रिवर डजंट बिकम वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कशें जाता तें? सो तुमी म्हादयचें इन्स्पेक्शन, तुमी एक लेटर बरयलें ऑगस्ट 2023 की एंड ऑफ एप्रील हें इन्स्पेक्शन जावचें. पयली मिटींग प्रवाहाची जाली 13 फेब्रुवारी 2024. इन्स्पेक्शनाचें कांयच डिस्कस जालें ना स्पीकर सर. मागीर एक लेटर बरयलें 25 जून 2024 and it was informed that Secretary Prawa familiarization visit of Madhai Basin would be carried out from 4th July 2024 to 8th July 2024. म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यान. सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जी 30 जूनाक जाली, ही मिनिट्स आमकां कांय मेळूंक ना. पुणून ही मिटींग आनी सबसिक्वंट इन्स्पेक्शन हें असेंब्लीचे सेशना खातीर जालें काय असो प्रश्न येता. स्पीकर सर, एनी केस ज्यो विजिट्स, ज्यो सायट्स तुमी विजीट केल्यो, 6 जुलैक महाराष्ट्रान विर्डी ए, विर्डी बी, मोराची राय, धनगरवाडी. 7 जुलैन हलतारा सायट, सुर्ला सायट, कलसा डॅम सायट, कलसा डायवर्जन सायट, एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड conduit, outfall of Madhai waters into Malaprabha conduit, Kotni dam site near Chapoli, Bandura dam site at Nerse. Speaker sir, हें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार ईच सायटीचेर तुमी 15 मिनटां वयर टायम घालूंक ना. स्पीकर सर, द गोवन म्हणटा आनी एक बरयल्लें आहा की, आनी हाजेर अशें दिसता की सरकार एक्झॅक्टली हें इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. हांव गोवनाचें एक्झॅक्ट उतरां तुमकां सांगता. Sources who were following the issue closely revealed that although the team got a walkthrough in some areas, including places where vent plugging was done, and the entire and the crucial end conduit where water is diverted into the Malaprabha basin, however, the team completely skipped the Parwad Nala, from where there is a reverse flow of water that indicates water diversion. Like जंय water diversion जालें थंय तुमी पावूंकूच ना अशें एक वर्तमानपत्र म्हणटा. We cannot ignore the fact that Goa is fighting a green battle. हांव जाणा की तुमचे हातपाय तितले ताकद ना तुमकां कर्नाटका कडेन झगडपाक. It's a much larger state, tremendous political clout at the center, more MPs. So even गोंय जें इन्स्पेक्शनाक गेल्लें तेन्ना आमची 3 मेंबर टीम आशिल्ली, तांचे 20 मेंबर आशिल्ले. तांचो एडवायजर पसून प्रवाहाच्या डिस्कशनान पार्ट जावपाक मेळ्ळो. टीम ब्रीफली सत्तरी बार्देस दिवचल तालुक्यान गेली आनीक म्हादयचो फ्लो कसो आहा तो दाखयलें अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, इट इज इल टायम, बिकॉज ते म्हणसर पावस आयिल्लो, नदयो भरिल्ल्यो, आनी हें जावंक जाय आशिल्लें गिमान, जें तुमी ऑगस्टान मागिल्लें. पूण हें जालें पावसान. सो पावसान जावन तें डायवर्जन आमी दाखोवंक पावले ना. हाजे खातीर सरकाराचो फुडलो प्लॅन कितें आसतलो हो मंत्र्यान म्हाका दिसता रिप्लायान सांगचो पडटलो. स्पीकर सर, म्हादय मास्टर प्लॅन स्टेट गव्हर्मेंटान प्रायोरिटायज केल्या 6 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 58 प्रोजेक्ट्स. हो म्हादयचो मास्टर प्लॅन केन्नाचो? हो प्लॅन प्रिपेर जाल्लो 1990 म्हळ्यार कितलीं वर्सां पयलीं? 34 years बिफोर. आनी लिस्ट केल्ले 61 proposed प्रोजेक्ट्स. गेल्ले 34 वर्सांनी 3च कंप्लीट जाल्या आनी 6 आर इन द पायपलायन. This is very disappointing.